काणकोणा 4 रस्त्यार राष्ट्रीय महामार्ग 66 नव्यान येवपी नव्या पुलाक शुक्रारा सकाळी 6 वरांचेर वेरो वचून कोसळपाक लागिल्लो। तशेंच रस्तोय खचलो। मात आपत्कालीन वेळार कोणूच सरकारी यंत्रणेंतल्यान पावंक ना म्हण माहिती थळाव्यांनी दिल्या। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। नवीन जावपी हो हायवे गेल्या सकाळच्या 6 वरांचेर सावन कॉलॅप्स जायत आसा। एक पूल तांचो पडलो, रस्तो अर्दो खचला, दुसरो हो हायवेचेर दुसरो आसा, पडपाच्या प्रतीक्षेन आसा। सकाळी 6 वरां सावन आतां मेरेन जे आपत्कालीन जे कोण लोक आसात ते कोण पावलना। आतां 10:30 मेरेन आतां ऑफिसर येवपा लागल्या। सगळी यंत्रणा बंद जाला, हायवे टोटली बंद आसा, डायवर्ट केला तरी सुद्दां गाडी मिसयूज जाल्ल्यान त्यो गाडी सुटना। सबंद काणकोणा सद्या परिस्थिती पावसान उदक भरल्यान रस्त्याचेर सायडी घालप गाडी शक्य ना। ते आमकां सांगला एसडीएम सकाळी 10:30 वरांचेर ह्या जाग्यार पावला। 6 वरांचेर सावन घटना 2 कडेन जावन सुद्दां सरकारी यंत्रणेचो पुराय निश्काळजीपणा ह्या हातून दिश्टी पडटा। सो लोकांक गरजे भायर त्रास जाता। तेमकां हे आतां पावस येवचे पयलें तेमचे फाटल्यान लागलो सारको पांय पडले तेम कडेन गोड गोडेन वचोन तेमकां रिक्वेस्ट केलें। कोणा ते हे जे कॉन्ट्रॅक्टर्स आहाय ते कॉन्ट्रॅक्टर्स म्हणपाक लागले PWD इंजिनियरान तेमकां सांगलें कोर म्हण। तो सद्दां कॉपरेट जालो इंजिनियर। बाबा तेमकां जें जाय तें तेमकां दियाय म्हण। तेमकां पावसाची तेमकां आयडिया चड आहा कित्याक हो गांवचो लोक इंजिनियरान सांगलें तेमकां त्या भायर। बट हिंगा एक बॅनर्जी म्हण आहा आनी जो तेमगे GM ते म्हाका केन्ना कॉपरेट करूना। बरें जालें दिसान जावना कित्याक काय म्हळ्यार थिंगा आमगेलीं हिंगा इस्कला भुरगीं शॉर्टकट वयताय। कित्याक आतां सगळी वाट मॅटेस चालू आहा, फातोर आहाय देखून ती भुरगीं शॉर्टकट वयताले। ते फातोर तेमचे पडले ती कशी साल्वार जायना आनी आतां मेन रोड आहा थिंगा ती पळोवपाचीच आहा।